नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. शेअर बाजारात विसव घेवचे पयलीं सेगीत रेकॉर्ड हाय आणि पॉझिटिव्ह ओपनिंग दिवपाचे सत्र सुरू केल्ले. ताका ब्रेस्तारा आणि शुक्रारा ब्रेक लागलो. आज बाजारात नेगेटिव्ह ओपनिंग आयली. आज शेअर बाजारात 9:15 सेशनाची सुरुवात जातनाच निफ्टी पावणे 200 पॉइंट पडले जाल्यार सेन्सेक्स 664 पॉइंट नेगेटिव्ह उक्ते जाले. निफ्टी आज 19,800 चेर उक्ते जाले. 19,887 मेरेन हाय, 19,700 मेरेन लो आणि 19,745 चेर क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 66,907 चेर ओपन जाले आणि 746 पॉइंट पडून क्लोजिंग दिली. आज आयटी सेक्टरान बरीच नेगेटिव्हिटी दिसली. निफ्टी आयटी 3% पडलो. तातून लागी सगळ्याच मोठ्या आयटी कंपन्यांनी सेलिंग प्रेशर दिसले. बँकिंग सेक्टरान आज बाजाराक आधार दिलो. ICICI बँकेन नवो हाय गाठलो. शेअरान 1,000 रुपयांचो मोठो रेजिस्टन्स पार केलो. आजच्या सेशनाचो फोकस इन्फोसिस थारलो. शेअर 8% वयर पडलो. कंपनीचो ब्रेस्तारा मार्केट बंद जाल्या उपरांत रिझल्ट आयलो. रिझल्टा वेळार कंपनीन येवपी क्वार्टरात बरी येणावळ आसची ना म्हूण गायडन्स दिलो आणि कंपनी अमेरिका आणि युरोपात काम करता. थंयच्या देशातले आर्थिक अडचणी कंपनीच्या येणावळीचेर परिणाम करू शकतात म्हूण स्टेटमेंट आयलो. कंपनीन नवे कर्मचारी घेवपाचेरूय काय उलयल्ले ना. ह्या गायडन्सा उपरांत आयटीचेर प्रेशर आयलो. आयचे टॉप गेनर्स L&T, NTPC, ONGC, SBI आणि टाटा मोटर्सात बऱ्यापैकी खरेदी दिसली. आयचे टॉप लुजर्स इन्फोसिस, HUL म्हळ्यार हिंदुस्तान युनिलिव्हर, HCL टेक, विप्रो आणि TCS. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडाचो आज रिझल्ट येवपाचो आसा. शेअर बाजाराच्या पडपी शेअरांमदी रिलायन्सय आशिल्लो. लागी 2.5% शेअर पडलो. इंडिया मार्ट कंपनीन बरो रिझल्ट दिलो आणि वांगडा 500 कोटींचो बायबॅक करपाचे थारायल्ल्यान इंडिया मार्टाच्या शेअरान 8% जंप मारली. तांदला प्लॅटफॉर्माचो पहिल्या तिमाहीचो निकाल पॉवरफुल आयिल्ल्यान ताचो शेअर मार्केटात परिणाम दिसलो. शेअर 13% चढलो. कंपनीन प्रॉफिट आफ्टर टॅक्सात 35% वाढ आणि इयर ऑन इयर प्रॉफिट 135 कोटींचेर पावले. तिमाहीची येणावळ 14% वाढली. मार्केट अपडेट सोंपोवचे पयलीं एक पॉझिटिव्ह खबर. इन्फ्रा सेक्टरांतली जायंट कंपनी लार्सन अँड टुब्रो हे कंपनीची 25 तारखेर आम सभा जावपाची आसा. थंय जून तिमाहीच्या निकालाचेर निर्णय आणि वांगडाच स्पेशल डिव्हिडंड दिवपाचे निर्णय जावं शकता. डिव्हिडंड मान्य जालो जाल्यार त्या खातीर 2 ऑगस्ट रेकॉर्ड डेट आसूं येता. त्या भायर कंपनी बायबॅक करपाचोय निर्णय घेवं येता म्हूण म्हायती. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या सप्तकांतल्या शेअर मार्केटांतल्या घडामोडी सयत. पळयत रावात प्रुडंट.